Deuteronomy chapter 1 verse 30 and 31. सरीसपोर तुमचो देव तुमच्या मुखल्यान वेता. जशे तो तुमच्या दोळ्या मुखार इजिप्तान तुमच्या पक्षेन झुजलो, तशें तो आतांय तुमच्या पक्षेन झुजतलो. तेच परी अरण्यान तुवें हें देखलाय. जशे एक बापय आपल्या पुताक वयता, तशें सरीसपरा तुज्या देवान सगळ्या तुमच्या पयणा वेळार तुजी हे सुवातेक पावस पर्यंत तुका वोवून हाडलां. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 5. वय हांव दाखवाल आनी तुमी पणटे. जो कोण मुजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता, तो यथेच फळ दिता, कित्याक मुजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. रोमन चॅप्टर 8 वर्स 26. तशेंच आमच्या अस्कतकायांत आमकां आत्म्याचो आदार आसा, कित्याक कितें आनी कशें मागचे तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तो आत्मोच आमचे खातीर आपल्या हास्कार सुस्कारांनी विनंती करता. आयजाय चॅप्टर 54 वर्स 17. तुजे विरोध वापरूंक केल्ले खंयचेच हातेर सुफोळ जावचे ना. तुका गुन्यांवकार करता ती हरी एक जीब पोडकिरी म्हूण तूं रुजू करतली. रोमन चॅप्टर 8 वर्स 31. इतले सकड आमच्या दोळ्या उजीर आसतना आनी आमी कितें म्हणयेत. जर देव आमच्या पक्षेन आसा, तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा.